फाटले 1.5 वर्ष जालें भारतीय भाषा सुरक्षा मंच सरकारा आड माध्यम प्रश्नार झुजत आसा। बाबा सुमोन आयतारा गोवा सुरक्षा मंच हो राजकीय पक्ष स्थापन केलो। मगोन भाजपा पक्षाची युती तोडिल्ली जाल्यार बाबा सुमो पक्षाक तेको दितले आशिल्ले। शिवसेनेकडेन युती करपाची बाबा सुमोची तयारी आसा अशी माहिती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकार हांणी दिल्या। ह्या डेस्क खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। ते पब्लीक आव्हान म्हणजे फाटीं आमी फटावल्या ते इतले फटावल्या की आतां बारीक सुद्दां रिस्क घेवपाची आमची तयारी ना आनी म्हणून ह्या हाज्या कडेन येवचें पडटा। शिवसेनेन पाठिंबो दिल्लो आसा, गोवा प्रजा पार्टी जी आसा ल्हान युनिट आसा तो, पण ताणें आमकां पत्रक बित्रक काडून अशा पद्दतीन ताणें पाठिंबो दिला। अनेक गट अशे आसा, संघटना अश्यो आसा, सांस्कृतीक संघटना आसा। आज हांव नांवां सांगिना, केन्ना तरी आमी बरोबर एकत्र येतले आनी संघटीतपणे आमी हे गव्हर्मेंट सकयल हाडपा खातीर आनी नवीन सत्ता स्थापन करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा अशा प्रकारची घोशणा करता। आनी ते मुळे समविचारी आशिल्ले सगळे पक्ष जे आसा त्या सगळ्या पक्षांक बरोबर घेवन आमी वचपाचें ठरयिल्लें आसा। विथ यू ऑर विदाउट यू अशा प्रकारचो स्टँड घेतला आमी। आमी दरवाजे कोणाकूच बंद केल्ले ना। पार्टी केल्ल्या मुळे एकदम बिनशर्त पाठिंबो दिवपाक मेळना। मागीर सीट एडजस्टमेंट करचें पडटलें आनी कितें तरी करचें पडटलें। अश्यो काही राजकीय तडजोडी ज्यो आसा, सिद्धांताक खंयच धक्को लागूंक न दिता अशा पद्दतीच्यो काही करच्यो पडटल्यो फुडल्या काळांत अशें दिसता। आनी त्यामुळे ही पक्ष हो सिद्ध करपाक जाय आशिल्लो तो आज सिद्ध जाता। बाबा सुमो आनी गोवा सुमो म्हणजे गोवा सुरक्षा मंच अशें नामकरण पक्षाचें जें आसा तें भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या वतीन म्हाका सांगिल्लें आसा ताजी हांव घोशणा करतां। गोवा सुरक्षा मंच हें पक्षाचें नवीन पक्षाचें नांव। या गोवा सुरक्षा मंचाच्या घटनेत जे आमचे तरुण कार्यकर्ते ॲडवोकेट हृदयनाथ बाब शिरोडकार हांणी ड्राफ्ट केला आनी जे रजिस्टर जातले रोखडेंच तातूंत ब्रॉड उद्दिश्टां सांगिल्लीं आसात। पूण आतां निवडणूक दोळे मुखार दवरून आमची इमिजिएट 2 उद्दिश्टां म्हत्वाची आसात। ती एक, गोवा सुरक्षा मंचाचे वा गोवा सुरक्षा मंचाच्या उद्दिश्टांक फुडें व्हरपा सारकें सरकार सत्तेर हाडप आनी दुसरें, हे सरकार सत्तेर हाडटना जे भाजपाचें सरकार आज सत्तेर आसा ताका कदेला वेळान निकळावन घरांत हाडप।